मुखेल खबरो भटवाडी वेळग्या सत्तरीत गोरवांक कत्तली खातीर व्हरपाचो यत्न फसलो। गांवचे जागृत तरणाट्यांनी दोग जाणांक धरून दिले पुलिसांच्या ताब्यांत। एकलो फरार, गोरवां साल्वार। कला अकादमीच्या वादग्रस्त नूतनीकरणा आड कलाकारांचो एल्गार। 17 जूनाक पणजे पयल्या बैठकीत थारतली फुडली रणनीती। एनईपी लागून शाळांचो वेळ बदलचो ना। आदले वरी वर्ग 5.5 वरां दवरपाची मेकळीक। शिक्षकाच्यो समस्या आयकून घेवपाची प्रक्रिया सुरू। शिक्षण संचालक शैलेश शिंगडेची माहिती। आता मेरेन 357 नोकऱ्यो। सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिली नोकरेची नियुक्तीपत्रां। फुडल्या 6 म्हयन्याक उरिल्ल्या 40 जाणांक दितले नियुक्तीपत्र। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। चर्चीच्या पाद्र्यांचो वाद आयलो। ढवळीकराचेर आंगलट। ढवळीकराच्या वक्तव्याचेर मणकय भाजपाची राजिनाम्याची मागणी। ढवळीकर म्हणटा आपणे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक दोष दिवकूच नाशिल्लो। आनी गोयच्या एडव्होकेट जनरलाक हायकोर्टात बाजू मांडपाक म्हयन्याक 8 लाख रुपया मानधन। कितल्याय प्रकरणांनी सरकाराची बाजू मांडली तरी आसतलें मानधन। हेर सुविधाय त्यो उरतल्यो। आता खबरो विस्तारान। भटवाडी वेगळे सत्तरी शुक्रारा राती गोरवांक कत्तली खातीर व्हरपाचो यत्न फसलो। गांवच्या जागृत तरणाट्यांनी पांद्रो रचून एक टेम्पो आनी दोगांक धरले। एकलो फरार। टेम्पोच्या ड्रायव्हराच्यो फुजो तांकां धरल्यात। तांची पोलिसांनी जबानी घेतली। फुडलो तपास चालू आसा। गांवच्या जागृत तरणाट्यांक लागून गोरवां साल्वार। आमी गोरवां म्हणजे एक गाडी येयली म्हणून आमकां मातसो डावट कसो येयलो आनी ती आमच्या देवळाचेर रोवली आनी जाल्या उपरांत आमी मातशें फिल्डींग कशी लायली म्हणजे चारय सायडीन भुरगे रावले कोण कशें धरता गोरवां येयल्या कोण वळखी भायलेच आमकां दिसले ते वळखी भायले दिसतनी आमी कितें केलें आनी मातशें भुरग्यांक आपयलें आनी मातशें हांगा रावा थंय रावा म्हणून आमी सांगलें आनी येयले म्हणटणी मागीर गोरवांक धरूं लागले धरतना मागीर आमी कितें केलें तांकां म्हणजे पुलिशेक फोन मारलो म्हणजे पुलीस तांकां धरतना ते पोवळे आनी एकलो मिसींग एकलो म्हणजे पोवळो फुडी मारली तीग जाण मेळ्ळे आमकां जी 01U1173 गाडीचो नंबर 2 भरलेली म्हणजे भरपाक ट्राय केल्ली आमी तांकां आडयले आनी तो टेम्पोवालो पोवळो मिसींग डायरेक्ट पोवळो म्हणजे रावना तो आनी गाडी घेवन पोवळो तो रावत ना एकलो वेगळ्याचो आसलो न्हू तो कितें म्हणटा आपूण ना म्हणटा तशें हें करूं ना म्हणटा आपूण कायदेशीर व्हरता जाल्यार आमकां दाखय म्हणलें प्रूफ कितें तें कोणाची येवन कोणी भरता म्हणजे तशें जायना न्हू तें आमी टेम्पोवाल्याक आमी विचारलें तुका बाबा कित्याक आपयला तो म्हणलो ना आपल्याक कोणी फोन केलो आनी हांगा येवन राव म्हणून सांगलो म्हणलो तूं म्हटलें तुका जाय तर तूं तशें न्हू तुका कोणी आपयला तूं येतलो मडे घाल म्हटलें घालतलो काय म्हणून तेका विचारलें ना आपूण तशें करचो ना तशें तूं गोरवां घालतलो ना आपूण घालचो ना म्हणलो तशें तुका आपयला कित्याक तो म्हटलें तूं कोणाक कॉन्टॅक्ट कर म्हटलें ना आमकां नंबर दी म्हटलें आमी नंबर घेतलो तेज्या उपरांत नांव कितें येयलें तेजेर अल्ताफ अशें कितें येयलो तो मागीर आमी हेका धरलो न्हू तेका आमी विचारलें तो कोण रे तो म्हणलो आपूण कोर्टा फाटलो हो सांगूंक लागलो आमकां आमी धरला तो ओनर आमचो कोर्टा फाटलो म्हणलो कोर्टा फाटसून कितें तरी नांव सांगलें तेणी वाळपयच्या कोर्टा फाटसून तो घरा म्हणलो तेणी आपल्याक ओनर म्हणजे गोरवांचे आपल्याक 20,000 दिल्या म्हणलो। गोयच्या कलेचे दायज आशिल्ले कला अकादमीच्या वादग्रस्त नूतनीकरणा आड कलाकारांचो एल्गार। येता ते 17 जूनाक बैठक आयोजीत। ह्या बैठकीत फुडली रणनीती थारतली। कला अकादमीच्या वादग्रस्त नूतनीकरणा आड गोयच्या कलाकारांचो एकवट। ह्या विशयावेल्यान गोयच्या कला क्षेत्रातले कलाकारांनी 17 जूनाक पाट्यावेल्या श्रमशक्ती भवनात सांजेच्या 4 वरांचेर बैठक आपयल्या।
कला अकादमीच्या बाबतीत आत्मीयता आशिल्ल्यांनी ह्या बैठकीत वांटो घेवपाचो उलो नाट्य कलाकार राजदीप नायक हांणी मारला. ही अपील आसा, ही कळवणी आसा, ही एक विनंती आसा आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या कलाकारां खातीर, जावं तो नाट्य कलाकार, जावं भजनी कलाकार, संगीत कलाकार, चित्रकला, कसलोय कलाकार आसूं. आनी हो विशय आसा कला अकादमी संबंधान. ज्या कलाकारांक दिसता की कला अकादमी आपल्या लायफान कला अकादमीचो जर वांटो आसत जाल्यार त्या कला अकादमी खातीर हो व्हिडिओ. फाटल्या दिसांनी हांवें एक व्हिडिओ लोकां मुखार वचून विचारिल्लें की कला अकादमीची सद्याची दशा जाल्या, कारण कला अकादमी रिनोव्हेशनाक काडली आनी परती तिणें सुरवात केली तेन्ना तिची जी दशा जाल्या पळय ती आपली आवय बरी आशिल्ली, तिका कोणें तरी हॉस्पिटलान व्हेली आनी परती हॉस्पिटलान हाडून तिका खाटीर मरणा खातीर उडयल्या, दुयेंत उडयल्या, अशे तरेन अवस्था केल्या आमच्या कला अकादमीची. आता ही कला अकादमी तुम्ही सगळ्या कलाकारांनी मुद्रत एक फावट येवन पळोवची, कारण आमी कितले जरी सांगले आसत जाल्यार तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय ते खरें न्ही. त्या खातीर हांवें एक प्रयत्न केल्लो, हांवें एका कला अकादमीक अपील केल्ली, त्या शिवाय एक पत्र दिल्लें की बाबा ह्यो गजाली सारक्यो ना. पूण आयज मेरेन त्या पत्राची कसलेच तरेचें उत्तर म्हाका मेळना. हांवें अपील केल्या उपरांत किंवा हांवें निवेदन दिल्या उपरांत कांय कलाकार आमी एकठांय येयले आनी आमी अशें ठरयलां की येता ते 17 तारखेक 16 जुनाक आमच्या चार्ल्स कुरिया बाबाचे डेथ एनिवर्सरी आसा आनी 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिन आसा. ताज्या पूर्व संदेर म्हणजे 17 तारखेक ज्या दिसा ईद आसा, हॉलिडे आसा, त्या दिसा आमच्या सारखे कांय कलाकार जे लायक माइंडेड आसा, तांकां कला अकादमी आपली आवयशी दिसता आनी कला अकादमी खातीर कितें तरी करीन दिसता, उलयन दिसता, त्या सगळ्या कलाकारां कडेन आमी विनंती करता की येता ते 17 तारखेक 4 वरांचेर श्रमशक्ती भवन हांगा गुजाचें ऑफिस आसा 6th फ्लोराचेर, थंय तुमी मुजरत येवचें आनी जे कितें तुमकां दिसता तें उलोवचें. बरें केलां कला अकादमीन जाल्यार बरें उलोवचें. जर आमी कला अकादमी कडच्यान कितें अपेक्षा करता आसत जाल्यार आमची अपेक्षा कलाकारांची त्या लोकां मेरेन पावची, त्या सरकारा मेरेन पावची. हें आंदोलन न्ही, एक कसलो मोर्चा न्ही, पूण एक सादें डिस्कशन कलाकारांचें. आमी कला अकादमी सारकी करपा खातीर किंवा कला अकादमी आसा तशी उरपा खातीर आमी कितें करुया. तुमकां अपील करता की आमी सगळे कलाकार एकी कडेन येवन ठरोवया. आमी हय हय करून, आंदोलनां करून, तोडफोड करून कांय अर्थ ना, पूण आमी कलाकार येवन कशा पद्दतीन ह्या सरकाराक किंवा जी परिस्थिती आसा, कारण सरकार एकामेकाचेर दुखलीत आसा आनी अशे तरेन कला अकादमीची सामकी बिकट अवस्था आसा. त्या अवस्थेंतल्यान आमी कला अकादमीन भायर काडुया, जाल्यार आमी सगळे कलाकार सगळे हेवे दावे सोडून एकठांय येवया आनी कितें करपाचें तें ठरवया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गृह मंत्रालयाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरी ह्या येवजणे अंतर्गत 20 जाणांक नोकरीचे नियुक्ती पत्र दिली. येता ते 6 म्हयन्याक उरिल्ले 40 जाणांक नियुक्ती पत्र दितले. आता मेरेन 357 नोकऱ्यो सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उपरांत सरकारान ह्या नोकरे खातीर पिरायेची मर्यादा शिथील केल्या. गोंयच्या मुक्ती खातीर झगडपी झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाक कळाव जाल्ल्याचो सरकाराक खेद आसा. मात नोकरी मेळिल्ल्यांनी आपल्या आवय बापायचें बलिदान लक्षांत दवरून काम करचें अशें तांणी ह्या वेळार उलोवलें. फ्रीडम फायटरांची स्कीम रिओपन करून 35 जाणांची एप्लिकेशन आमी परत एकदांय घेवपाचो, म्हणजे 35 जाणांनी जे फ्रीडम फायटर त्यांच्या भुरग्यांनी एप्लिकेशनूच दिवंक नाशिल्ली म्हणून तेंच्यांनी मागीर एप्लिकेशन्स घेतली. त्या ती तुमकां आतां दिता आसतना बरेचशे ऑफर लेटर तांकां 53 वर्सांचेरूय जॉब व सरकारी नोकरी 50 वर्सां, 51 वर्सां, 52 वर्सां हे रिलॅक्स करून आमी तांकां नोकरी दिवपाचो तो यत्न केला. तेंच्यांनी त्या खातीर ही तांकां नोकरी कदाचित शॉर्ट पिरियड मेळटली, म्हणजे 60 वर्सांची रिटायरमेंट आसल्या कारणान शॉर्ट पिरियड मेळटली, बट तरी सुद्दां आमी तो यत्न करून तांकां दिला. आतांच्या घडीक फक्त 40 भुरगे एकंदर उरल्या, ज्या थोड्या जाणां कडेन क्वॉलिफिकेशनूय कमी आसा, एक्चुली 10th फेल आसात. 10th पास आसल्या शिवाय MTS दिना, बट ते रिलॅक्स करून तांकां आमी MTS ही नोकरी दिता. बट MTSच्यो नोकऱ्यो नासल्या कारणान थोड्याशा जाणांक म्हणजे फाटल्या लिस्टांतले फुडें येवन LDC दिल्या, बट उरलेल्या 40 जाणांच्यो नोकऱ्यो ह्यो फुडल्या एक 6 म्हयन्या भितर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान सर्च करून 6 म्हयन्या भितर 40 जाणांक नोकऱ्यो दिवन ही स्कीम क्लोज करतले, जेणे करून 100% फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक, म्हणजे एकट्याक न्ही, सपोज एक फ्रीडम फायटराची 2-3 सुद्दां भुरगीं आसत जाल्यार त्या 3 भुरग्यांक जेंच्यांनी एप्लाय केला तितक्याय जाणांक आमी नोकरी दिल्या. आमकां दिवपाक हांव सरकाराच्या वतीन खंतय व्यक्त करता, कारण दिवपाक घडये कदाचित उशीर जालो, बट उशीर जाता आसतना सुद्दां आमी हे स्कीम खंयसरूच फाटीं पडूंक ना. फ्रीडम फायटरांचे प्रत्येक डिमांड हे आमी फुलफील केल्या. फ्रीडम फायटरांच्यो प्रत्येक स्कीम आसतली
केंद्रात तेंच्यांनी परत अपग्रेड केली आसत जाल्यार ती हांगासर इम्प्लिमेंट करपाक आमी उशीर करूंक ना. बट फ्रिडम फायटर्सच्या सगळ्या भुरग्यांनी बी याद दवरची, कारण आपल्याक ही नोकरी फुकट मेळ्ळ्या अशेंय समजचें न्ही. आपल्या पेरंट्सांनी काडलेल्या कश्टा खातीर, आपल्या पेरंट्सांनी केल्ल्या सॅक्रिफायसा खातीर आपल्याक ही नोकरी मेळ्ळ्या हाची भान तांकां आसची, जेणे करून आपुणूय ह्या नोकरेंतल्यान सरकाराच्या प्रती सहकार्य करतले, सरकाराच्या प्रती कॉपरेटीव मुवमेंट आपलो आसतलो. अशा पद्दतीन सहकार्य करचें आनी काम करचें अशें म्हाका दिसता. मडकय मोगो पक्ष आणि भाजपा पक्षांमदीं वाद सुरू आसा. मडकय मतदारसंघात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी फावो तसो प्रचार करूंक नाशिल्ल्यान मतां उणी पडली असो आरोप मडकय मतदारसंघाचे आमदार तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारांनी केल्लो. मात हो आरोप चुकीचो आसा आनी ह्या आरोपाचो पुराय निशेध करता अशें मडकय भाजपा पक्षाचे अध्यक्ष सुदेश पिंगीन सांगलें. उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी मडकयच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम करूं अशें आमचो मडकय मतदारसंघाचो आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आशिल्लो वीज मंत्री हाचो हो स्टेटमेंट. तर हो जो ताणें आरोप केल्लो आसा तो आरोप एकदम चुकीचो आसा. हांव ताका सांगूंक सोदतां, जे लोकसभेचे 2019 जे भारतीय जनता पार्टीक मतदान जाल्लें ते 10,681 आनी काँग्रेसीक जाल्लें 9,448 आनी हो आमदार तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बरोबर नाशिल्लो. तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीक 1,233 मतांची आघाडी मेळ्ळी. आतां हांव फाटल्या विधानसभेचें उलयतां. जे भारतीय जनता पार्टीक विधानसभेक 4,000 मतां पडिल्लीं आनी मोगो पक्षाक 13,963 मतां पडिल्लीं. म्हणजे टोटल 17,963 मतां विधानसभेक पडली. सो आतां ही इतली कमी कशी जाली हाका जबाबदार कोण? आनी तुमी डायरेक्ट आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आरोप करतात की तांणी काम करना म्हणून. माझ्या माहिती प्रमाणे आता संतोषान सांगला तशें प्रत्येक मतदारसंघांनी आमचे मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, त्याच बरोबर आमचे सगळे आमदार जे मंत्री आसा त्या मतदारसंघातले आनी कार्यकर्त्यांनी सामके रात दीस सोडून काम केल्लें आसा. आनी हे नाका आशिल्ले आरोप जे करता पळय ताचो आमी निशेध करता आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता हाजेर कारवाई जावची. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान रावून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचेरच उंगलप एकदम चुकीचें आसा. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब ताका मंत्रीपदाचो काडून उडोवचो. मडकयच्या भाजप कार्यकर्त्यां कांयच उलोवप करूंक ना अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलें. मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फावोशी कामगिरी करूंक नाशिल्ल्यान लोकसभेक मतां उणी पडली अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलें. बीजेपी कार्यकर्ते कांयच उलोवंक ना इतलेंच उलया. हांवें तुमी मातशें म्हजें कॅप्शन वाचा. हांवें बीजेपीचेर कांयच उलोवना आनी बीजेपीचे कार्यकर्ते हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांचे कमी पडले. तुमचे कार्यकर्ते भाजपा मतदारसंघात कमी पडल्याचे तुमचे सगळे म्हणटात भाजपा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खंडपीठान सरकाराची बाजू मांडपा खातीर एडव्होकेट जनरलाक आतां म्हयन्याक 8 लाख रुपया मेळटले. एडव्होकेट जनरलाचें शुल्क 8 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचो आदेश जारी केला. हे सुदारीत शुल्क 1 एप्रील 2024 सावन लागू जाला. एडव्होकेट जनरलान म्हयन्याक कितलेय खटले लढयले तरी तांकां 8 लाख रुपया शुल्काचे पयशे दिवप सरकाराक बंधनकारक आसा. एडव्होकेट जनरलाचे म्हयन्याचे शुल्क 8 लाख रुपया करपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ली. ते उपरांत आतां हो आदेश जारी जाला. एडव्होकेट जनरलाचे हेर शुल्क मात आदले वरीच आसतले. राज्यांत कोयऱ्याची समस्या कायम वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्या प्रकारांनी जाल्या वाड. पळयात पुराय बातमी. राज्यांत कोयऱ्याची समस्या ही दिसान दीस वाडत आसा.
पंचायत तशेंच नगरपालिकेन कैद करून लेगीत लोक आपल्याक जाय थंयच कोयर उडयतात. एकेवटेन दिवचल अर्बन बँकेच्या मुखेल कार्यालय वाठारात रस्त्याचेर उडयल्ली पिड्ड्यार भाजी कुसून थंय घाणी पातळ्यात. लोकांक सध्या नाक मुठीत धरून थंय यो वच करचें पडटा. सध्या दिवचल शहरातल्या बागायतदार बाजार ह्या संस्थेच्या सामकिल्ल्या रस्त्याचेर एका कोणच्या व्हडा प्रमाणात पिड्ड्यार भाजी साचिल्ल्याचे दिसून येता. पावसाक लागून ही भाजी सध्या कुसून थंय घाणी पातळ्या. ह्या रस्त्यान यो वच करप्यांक सध्या नाक मुठीत धरून चलचें पडटा. हो कोयर कोणी आनी केन्ना उडयला ते कळपाक मार्ग ना. मात हो कोयर कुशिल्ल्यान थंय सध्या जळारां आवडल्यात. ह्या कोयराक लागून एखाद्या वेळार भिरांकूळ रोगराय पातळपाची शक्यताय आसा. तसो भंय लोक उक्तायतात. हो जो मेरेन पालिका कोयर उडोवपाचेर कडक कारवाय करिना तो मेरेन मेळत थंय कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे नात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आतां पळोवचें पडटलें शार सामकें कोयर मुक्त करपा खातीर पालिका कसली खंयची पावलां उखलतात ते. तर उसगांव पंचायत क्षेत्रात MRF कंपनी कडेन आशिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर उडयल्ल्यान पुराय वाठार दूषित जाला. फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा बसयतले अशी पोकी आश्वासनां पंचायत दीत आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ही कोयराची समस्या सुटावी करपा खातीर उसगांव पंचायत अपेक्षीत थारल्या. देखून सरकाराच्या संबंधीत खात्यानाची दखल घेवन पंचायतीक नोटीस काडची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. आमी उसगांव हांगा आसा जे MRF फॅक्टरी कडेन जो जंक्शन आसा बायपास, एक उसगांव वचपाक तिस्कार वचपाक आनी एक बायपास आसा मोल्या वचपाक NH राष्ट्रीय महामार्गाचेर आमी आसा. जे जाग्यार हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा लोक रस्त्या कुशीन कचरो उडयता मोठ्या प्रमाणात. आनी हो क्षेत्र जो येता तो उसगांव हांगा येता, उसगांव पंचायती क्षेत्रांत येता. तेन्ना हे जे आसा हांगा जे उसगांव पंचायत क्षेत्रांत येता आनी आजून पर्यंत उसगांव पंचायत जी आसा ती हेजेर सोक्षमोक्ष लावपाक शकली ना. जो हांगा कचरो उडयता हेजे संदर्भात आमी कितले फावटी हांगा बातमी केल्यो आनी विचारले तांकां, ते आमी करता पूण आजून पर्यंत हांगा हे क्लिननेस काय जालें ना. तेन्ना उसगांव पंचायत जी आसा तांकां आमी सरपंचाक आमी कितले फावटी विचारले की सरपंच बदलात वयता पूण सरपंच आमी विचारीत आसा की हांगा तुमी कितें करता हेजेर कितें तोडगो काडला हे करपाचें सारकें ना. आमी CCTV कॅमेरा लायतले आनी बंदिस्त कोण आसल्यार तांकां आमी घालूंक दितले अशें म्हणून सांगत आसा. पूण आजून पर्यंत तरी कांयच उसगांव पंचायत केलें ना. उसगांव पंचायत हे कचऱ्याचेर सोक्षमोक्ष लावपाक असमर्थ थारल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटली 2 दशकां अर्दवट आनी धोकादायक स्थितीत आशिल्ली सांतिनेज वाठारांतली 7 मजली इमारत मोडपाक कोमेस. मात सुरक्षेच्या दृश्टीन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. पळयात पुराय बातमी. ही पळयात वेगवेगळ्या बेकायदेशीरपणांक लागून फाटली 2 दशकां अर्दवट आनी धोकादायक स्थितीत आशिल्ली सांतिनेज वाठारांतली 7 मजली इमारत. सध्या ह्या इमारतीचो 7वो मजलो मोडपाक कोमेस केला. मात हे काम करतना सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान व्यस्त मधुबन सर्कल रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक धोको निर्माण जाला. ब्रेकरान कॉन्क्रिटाचे स्लॅब आनी खांबे फोडटना कॉन्क्रिटाचे मोठे फातर उसळून रस्त्यावेल्यान वतल्या लोकांचेर पडून जिवीत हानी जावपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना. महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या राजकारण्यान ही वादग्रस्त इमारत घेतिल्ल्यान सरकारी यंत्रणेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळावे करतात. तशेंच ही अर्दकुटी इमारत पुराय मोडून हांगा नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय कळटा. हे इमारत मोडपाचें काम पुराय वैज्ञानीक पद्दतीन आनी सुरक्षेचे सगळे नेम पाळून करचे अशी लोकांची मागणी. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. +92 नंबरावेल्यान गोंयांत येवपी फ्रॉड कॉलांची दहशत दिसान दीस वाडतूच आसा. ह्या फ्रॉड कॉलांतल्यान घरांतल्यांची खरी म्हायती दिवन लोकांक भिवयतात आनी तोपी घालपाची कामां करतात. उत्तर गोंयांतल्यान अश्यो साबार घडणुको मुखार आयल्यात. शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिरूंक लेगीत फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत फ्रॉड कॉलांक लागून लोकांच्या मनात भयाचें वातावरण तयार जालां. कितलेशेच लोक ह्या फ्रॉड कॉलांक बळी थारल्यात.
या संदर्भात गृह खात्याकडल्यान योग्य ती काळजी आणि सुरक्षेची जतनाय घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन लेगीत दिला. मात ह्या फ्रॉड कॉलांची दहशत काय थांबपाचें नांव घेना. अंजुना एका दादल्याक असोच एक फ्रॉड कॉल आयलो आनी ताचो चलो रेप केसीन घुस्पल्ल्याचो ताका भंय घातलो. जाल्यार वागातोर एका बायलेक कॉल येवन ताच्या चलयेक मारबडय केल्ल्याची भिरांत घातली. म्हजें नांव ब्रेंडा लोबो आनी हांव वागातोरचें शापोरा वागातोर. सो 10 म्हाका सकाळीं कॉल येयलो, एक अननोन नंबर वॉट्सॅप कॉल केलो एंड DP आहली एक PSI ऑफिसराची एंड तेणें म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन विचारलें, मॅडम तूं ब्रेंडा लोबो? हांवें म्हणलें वय. तुज्या घोवाचें नांव विली लोबो? म्हणलें वय. आनी चेडवाचें नांव? म्हणलें वय. हे तेणें तिनूय डिटेल्स म्हाका करेक्टली विचारले आनी ताका आन्सर केलें आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुजो घोव खंय? हांवें म्हणलें ना तो आतां ना म्हणून आपलं तुझे चेडूं खंय? हांवें कॉलेजीक गेला. कॉलेजीक गेला. तूं जाणाय मला ते कॉलेजीक गेला? हांवें वय सकाळीं गेला कॉलेजीक. ते कॉलेजीक पावला? हांवें म्हणलें वय. आपूण म्हणूंक लागलो नॉर्थ गोवाचो PSI इन्स्पेक्टर उदय म्हणून सांगलें. तुका म्हणटा हे तुजो चेडूं म्हणूंक लागलो हिंगा हा आमच्या कस्टडीन हा. सो तुका म्हणूंक लागलो आमी आतां फोन केला म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें मातशें म्हाका म्हणलें म्हाज्या चेडवा लेगीत उलोवंक दी. हांव मातशी हायपर जाली, नर्वस जाली. हांवें म्हाका चेडवा लेगीत उलोवंक दी. तुका उलोवंक जाय म्हणून. हांवें वय म्हाका उलोवंक जाय. कॉल येयलो कितें? तुजो चेडो नांव कितें तेचें? खंय रावता? तो म्हाका विचारता खंय रावता? नॉर्थ गोवान ते खंय रावता? तर ते म्हणूंक लागले आमी फ्रॉम द हायर ऑथॉरिटीज पुलिसांसून येयल्ले आहा म्हणूंक लागले, हेडक्वॉर्टरान आसा म्हणूंक लागले आनी तुज्या चेड्याक अरेस्ट केला. आतां म्हाजें पळय आतां हांव एक हार्ट पेशंट, म्हाका ऑलरेडी 2 स्ट्रोक येयल्ले आसा आनी असले हेतून जर रब करून अशें कितें जालें आनी म्हाका जर कितें जाल्लें फाल्यां सकाळीं कितें जातलें आहलें? म्हाका दिसता आमचें गोवा हे सायबर क्रायम आहा पळय तेंच्यांनी जागे जावंक जाय आनी हेचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. म्हाकाय काल 5:30 कॉल येयल्लो. म्हाकाय तेच म्हणूंक लागलो. हांव सरप्रायज जालो की म्हाज्या चेड्याचें नांव कशें कितें सांगलें तेंच्यांनी. ताका लागून म्हाका हें दिल्लें कितें तरी हें आहा म्हणून फेक कितें तरी आसा म्हणून. इतलेंच न्हय तर शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोक लेगीत हो फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना. म्हाका काल अरावंड 11:25 एक कॉल येयलो आनी गोवा पुलीस म्हणपाक लागले आनी हिंदीन उलोवपाक लागले की म्हज्या चेडवाक अरेस्ट केल्ल्या ऑन अकाउंट्स ऑफ सम क्रायम आनी एलर्ट ऑलरेडी इश्यू जाल्लो. सो आय वॉज अवेर फॉर्च्युनेटली, नाजाल्यार हांव फुगडे पॅनीक जाता आशिल्लें. चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आहा इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हूण. पूण आमी कितें म्हणटा हे फोन नंबर्स ब्लॉक कित्याक जावपाक शकना. आयकोयात ह्या फ्रॉड कॉलाचे एक बारीकशें रिकॉर्डिंग. जी स्कैम केस में अरेस्ट किया, 4 लड़कियों को अरेस्ट किया है. हाँ बोलो. बात कर अपने पापा से. बात कर पापा से. रोना बंद करके रोना बंद करके बात कर. बात कीजिए. हेलो मोबाइल इधर दो. हेलो सुरवेक +92 ह्या नंबरा वयल्यान जर फोन आयलो जाल्यार सावधान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लोकांक येवपी फटवणुकेच्या कॉल्सांची कागाळ घेवन काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कॉम्सान साश्टीचो पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांची भेट घेतली. गोंयांत सध्या परिस्थिती भयंकर जाल्या आनी जागृताय वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच लोकांनी असल्या फटवणुकीच्या कॉल्सांक बळी पडचे न्ही अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कॉम्स हांणी सांगलें. विशय जो आसा तो नवो असो कांय ना. ह्या दिसांनी थोडो गाजता पूण एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमकां दिसता की हाजेर जागृताय वाडपाक जाय. आतां विशेष तसो पळोवपाक गेल्यार सोंपो पण लोकांक कितलो घातक फ्रॉड जी जाता. ह्या दिसांनी कोण तरी कोणाक कॉल करता, तुजो भुरगो म्हजे कस्टडीन आहा, हांव पुलीस ऑफिसर, आनीक अशी बंडलां मारून लोकां मदीं पॅनीक क्रिएट करता. एक उदाहरण जालें. दुसरें म्हणल्यार बँकींग फ्रॉड्स. हांव म्हजे कडेन तरी 2 अशे केसीस आसा की 5 रुपया भर, OTP कितें आयला तो सांग, अशें करून एकट्याचे 49,000 गेले पयर. ताका आयली कॉल की लायटीचें तुवें बील भरूंक ना आनीक तूं जर भरिना जाल्यार तुजी डिस्कनेक्ट जातली. प्रॉब्लेम अशें जाला की आमचो लोक चिंतूंक वचना आनी जागृताय वाडपाची गरज आहा. आमचो लोक सादेपणान वागता म्हणून हें चड जाता. आतां गोंया हॅज बिकम अ लँड ऑफ फ्रॉड्स. आमी पळयलां लँड फ्रॉड्स जाताच
आणि हळूहळू तुमच्या खात्यान तुमच्या बँकेच्या अकाउंटान तुमच्या बोर्सानूय पावले फ्रॉडस्टर्स. हे घडचे न्हू म्हणून आमकां दिसता की जागृताय वाडची. हेच आमी पुलीस ऑफिसराक सांगून आयल्या, SP ना DYSP आसा थंय. शुक्रारा आंतरराष्ट्रीय बस स्टँडा खातीर मांडवी पुला लागसार आशिल्ल्या सुवातेची मंत्री माविन गुदिन्य हांणी पळोवणी केली. अटल सेतूचें काम सुरू आशिल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय बस स्टँड पाट्यार स्थलांतरीत केल्लो, पूण अटल सेतूचें काम पुराय जाल्ल्यान पयलींच्या सुवातेर आंतरराष्ट्रीय बस स्टँड बांदतले. भाड्यान घेतिल्ल्या जमनीचेर आधुनीक बस स्टँड बांदपाची इत्सा आशिल्ल्यान 3 ते 4 सप्तकां भितर स्थलांतर करपाची येवजण आसा अशेंय मंत्री गुदिन्य हांणी ह्या वेळार सांगलें. We are trying to, as you have seen, the interstate bus terminal. It is all in muck. People are facing great difficulty. आणि आधी तो बस स्टँड हिंगा आसतालो where private buses drive. So we are now trying to get them here. We want to do it on a war footing as soon as possible. Within less than a month, in fact, within 3 weeks, we want to shift that bus stand from there here. It is causing a lot of congestion also there. You are seeing full traffic blocked jata. So we will use this space because previously, when the bridge work was going on, they were shifted there on a temporary basis. So we are getting them back here after creating little infrastructure, what is necessary. So we will do it in less than, means within 3 to 4 weeks. Okay, you are shifting that Karnataka, Maharashtra or the Mumbai? No, all the private buses, all the private buses, yeah. Because the space is huge compared to this. No, that space is huge. That space we want to build a modern bus stand under PPP basis, which also the work is going on. We are going ahead with that as well. With one of the top companies, we are discussing, drawing up plans, and then we will be inviting the tenders. Yeah. So here's a feasibility study will be done for. Yes. So because we don't want to stall that, we are getting the other people here, and this place is available now. It's a waste of place, and you don't have to do much work here. You've seen everything is concreted. It is starred. People will not have to walk through the mark. All that we have seen, and that's why we'll do it accordingly. केन्ना जातले सर? फाल्यांसून क्लिनिंग स्टार्ट जातलें. 1-3 दिसान क्लिनिंग जातलें. ते उपरांत 1 विकान सुमार we will float the tenders for fencing, short tenders as well. It's a very small estimate, not a very big estimate. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.